रशिया युक्रेन संघर्ष पेटून सैनिकी कारवाईचेर पावला। रशियाची सेना उत्तरेकडच्या फुटीर युक्रेनी प्रांतात घुसपाक सुरू। अमेरिकेच्या फुडारपणान नाटो राष्ट्रांची सेना युक्रेनात। युक्रेनाचेर कब्जो करपाचे रशियाचे मोहिमेचो निषेध करतना युरोपीय देश आणि अमेरिकेन रशियाचेर आर्थीक आणि उद्देगीक निर्बंध घालूंक सुरू केल्यात। या संघर्षात 20,000 भारतीय नागरिक आणि विद्यार्थी युक्रेनात अडकल्यात। तातूंत गोंयकारूय आसात, चडशे विद्यार्थी। सरकारी आदाराक तांणी NRI आयुक्तांक फोनाफोनी सुरू केल्या। भारतीयांक एअरलिफ्ट करूंक एअर इंडियान युक्रेन फ्लायट सुरू केल्यात। गोंयच्यो फामिलीय हुसक्यात। गोंयच्या NRI आयुक्ताचे कचेरेन विदेश वेव्हार मंत्रालया कडेन पत्रव्यवहार सुरू केला। रशिया आणि युक्रेन यांच्या भितरली जी क्रायसिस चालू आसात त्या सगळ्या नदरे मुखार धरून कांय थंयचे जे आमचे कांय स्टुडंट जे आसात ते थंय शिकपाक गेल्ले आसात। अशा कांय जाणांनी स्टुडंट्सांनी कॉन्टॅक्ट केल्लो। त्यांनी त्यांची अशी इच्छा आशिल्ली की आता जे क्रायसिस आसात ते टेम्पररी तरी ते आता सोंपसर तरी टेम्पररी ते येवपाक सोदता, गोंयान येवपाक सोदता, इंडियेन येवपाक सोदता। आनीक म्हणून हे सगळे नदरे मुखार धरून आमी आमचे एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर जे आसा डॉ. जयशंकर हांकां NRI कमिशनाच्या वतीन आमी एक लेटर आयज बरयल्लें आसा। तांकां रिक्वेस्ट केला की अशा पद्दतीचे जर कितें रिक्वेस्ट आमचे कडेन आयलो जाल्यार ताका तो त्यांनी कन्सिडर करचो, तांकां हेल्प करचो की ह्या सगळ्या क्रायसिसांतल्यान सगळे जगूय भायर सरतले आणि आमचे गोंयकार जे आसात ते बऱ्या पद्दतीन खरें म्हणजे ते रावतले। तांकां जर कितें अडचण आयली जाल्यार त्यांनी गोंयकारांनी गोंयच्या NRI कमिशना कडेन कॉन्टॅक्ट करचो अशें ह्या निमतान हांव तेंचे कडेन मागतां। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।